गोरवांची बेकायदेशीर कत्तल जाता जाल्यार ताचे आड गोरक्षक प्राणी मित्रांबरोबर वावरूंक आमी आसात, मात कायदेशीर चलता ते आडोवं नाका। कायदेशीर धंदो करतल्यांक त्रास दिवं नाकात म्हूण मीट ट्रेडर्स मागतात। शेनवारा राती कडेन मुन्ना बेपारीक गोरवांची हाडां आनी वेस्ट व्हरतना प्राणी मित्रांनी फोंड्यां धरिल्ल्यो, मात उपरांत पुलिसांनी प्रकरण थंड केलें म्हूण प्राणी मित्र मंगळारा उलयल्ले। पोलिशी मीट ट्रेडर्स असोसिएशन आहा न्हू इलिगल करपाक दिना ऑलरेडी पयलीं। आनी हांव कितें सांगपाक सोदतां की हे जे कोण प्राणी मित्र आनी गोरक्षक बी सगळे लोक आहा हांकां सपोज इनलिगली जाता ते स्टॉप करपाचे आहा तांकां आमी सुद्दां सपोर्ट करता। कित्याक बेश्टे कोणाक मारून कोणाची गाडी लिगली वयता तेंचे हॅरेसमेंट करपाचें हे सारकें न्हू। सपोज खंय इनलिगल जाता तेंच्यांनी आमकां कळप, आमी सुद्दां तेंच्या वांगडा रावता। इनलिगल जाता तांकां स्टॉप करपाक आमी तेंच्या बरोबर आसा। पूण हे न्हू की तांकां गाडयेचेर मारप आनी लोकांक मारप। काल आमचे गाडयेक मारला तेंच्यांनी, फातर मारला। ते इन्सिडेंट जाला 29 फोंडा आनी मनशाकूय मारले आमचे। प्राणी मित्र म्हणटात उजगांव मीट कॉम्प्लेक्सांतलो स्टाफ बिफाच्या बेकायदेशीर वेव्हारांत घुसपल्यात। आमचे एलिगेशन आहा की हे भायर मारला, ते गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचे जे हे आसा काम करपी वा ते थंयसरलो जो इन्चार्ज आसा ते आनी हे मेळोन तेंचे कंबायनली हे सगळे इलिगलिटीज करता। आनी थंयसर जे कत्तल जाता पळय ही खंय थोडी दाखयता स्लिपी जी आहा ती सुद्दां तेजेर कांय सारकें मेन्शन केलेलें ना। स्लिपीचेर जे कितें डेट घातलेली आहा, कितले वेट आहा आनी कितें सारकें एक्झॅक्टली तेजें कांय दिलेलें ना। हांगासर 1.5 टनाच्या वयर हांगासर हे मेळटा, हाडां मेळटा आनी थंय आसता 4 बैलाचे। म्हणजे स्लिपी दाखोवन तेंच्यांनी फक्त ते एक लायसन्स कशें तेजो यूज करता। थोडे फेक सर्टिफिकेट्स आहा ती बी आमी फाटल्या दिसांनी हे केले। आनी हे बुचर्स जे आसा ते सारके इलिगलिटीज हे करून गव्हर्मेंटाचे टॅक्स आसा तेजेरूय ते हे करता। आनी जे कितें बोन्स आनी आतां जे आमी हेजेर एक्शन घेवपा लायला, जशें की आमकां ते जाय आसलें की डॉक्टरान ताका हे करपाचें स्टेटमेंट की ते कितले एज आहा तेंची। पूण सांगपाक गेल्यार गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्साचो डॉक्टर सर्टिफिकेट दितलो म्हणजे अशें जालें की चोराच्या जातीन ते सगळें दिलेलें आसा आनी ताका डॉक्टराचेर दबाव येतलो आनी तो स्टेटमेंट जे आहा ते एबव एज दाखयतलो। गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचे वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांटान अंडर हँड डील चलता म्हूण विजिलन्सान कांय दिसां फाटीं थंय रेड मारून एनिमल हजबंड्री ऑफिसराक धरिल्लो। शेनवारा राती कुट्टी धरिल्ली ती त्याच प्लांटात व्हरपाची गोरवांची वेस्ट। एक्टिव्हिस्ट म्हणटा त्या प्रमाण गोवा मीट कॉम्प्लेक्सांतल्या ह्या प्रकाराच्या मुळा मेरेन पुलीस अजून मेरेन तरी गेल्ले ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। पर्रीकारा आड कॅन्डिडेट घालतलेच म्हूण गोवा सुरक्षा मंचाचे अजून थारिल्ले ना। गोवा सुरक्षा मंच बाय इलेक्शनाक पर्रीकारा आड उमेदवार घालपा विशीं विचार करपाक शकता। जीएसएमाच्या निर्णयाक बाबा सुमत तेंको दितलो म्हूण सुभाष वेलिंगकार उलयला। शिक्षणा कडेन सरकाराचें साप दुर्लक्ष जाला। पर्रीकार शिक्षण धरून 20 पोर्टफोलिओ खंय एकलोच घेवन बसला। GSM will decide, and we will support the decision taken by the GSM. शिक्षण मंत्री पर्रीकाराचे शिक्षणाच्या मळा कडेन दुर्लक्ष चल्लां। सरकारी प्राथमीक शाळा उपरांत आतां हायर सेकंडरीच्या शिक्षणाचोय दर्जो घसरता। टीचर्स, प्रिन्सिपल ऑफिसरांचे पोस्ट रिते आसात म्हूण मंचान विशय काडलो। मुख्यमंत्र्या कडेन 5 आसात ऑलरेडी आनी 15 खातीं मुख्यमंत्र्या कडेन आसात। म्हणजे आयचे घटकेक मुख्यमंत्र्यां कडेन 20 खातीं आसात। आतां सुपरमॅन स्वर्गांतल्यान देंवलो आनी तो 24 वरां जरी काम करूंक लागलो तरी 20 खात्यांक न्याय दिणें कशें शक्य ना। बरें, शिक्षण खातें म्हणटा तें येदें मोठें खातें बजेटाच्या दृश्टीन आनी कार्याच्या दृश्टीन की पूर्ण वेळ मंत्री ह्या खात्याक दिलो जाल्यारच कितेंय काम फुडें वचूंक शकता, नाजाल्यार फुडें वचूंक शकना। मुख्यमंत्री जर 20 खातीं जर घेवन बसलो तो शिक्षण खात्याक वेळ कितलो दितलो दिसांतल्यान? आनी ताका लागून प्रश्न सुटना। जे कावन्सिलांच्या मंडळान पुस्तकां विशीं शिक्षणा विशीं रिसर्च करपाचो, पुस्तकां तयार करपाचें, शिक्षकांक ट्रेनिंग दिवपाचें तें मंडळ चलना, एब्सोल्युटली चलना। हाजे वेल्यान सरकार शिक्षणाक कितलें म्हत्व दिता हें कळटा। भुरग्यांचे मातृभाशेंतल्यानूच शिक्षण जावंक जाय म्हूण मंच खंय पालकांचें आतां प्रबोधन करपाचो आसा। गोंयभर मंचाच्यो 65 मिटिंगो जावपाच्यो आसात। फॉरेन भाशा एक मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्विकारलें जाल्यार कितले डेंजरस परिणाम जातात भुरग्याच्या जिवनाचेर, स्वभावाचेर हें तांकां कळचें सायंटिफिकली। अशें म्हणून तो अभ्यास वर्ग आशिल्लो। आतां पर्यंत असल्यो पालकांच्यो 65 बैठकी 65 ह्यो बैठकी ठरल्या।
तातूंतल्यान कन्विन्स करप इंग्लिशीन भुरगीं जी धाडपाक सोदता तांणी कोंकणी मराठी मिडियमा कडेन वळचें, आपल्या मातृभाशे कडेन वळचें. ते कितले वळटले आमकां कांय खबर ना, पण एकदां कॅम्पेन ती सुरू करची पडटली. आमी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांच्या ऑफिसान 2 स्वतंत्र मागणी पत्रां किंवा निवेदनां आमी दिलीं. ती मागणी पत्रां एक जें आसा तें टप्प्या टप्प्यान बाय स्टेजीस इंग्लीश ग्रँट बंद करपाची पयली स्टेज जी आसा, पयलीक आतां स्टँडर्ड फर्स्ट, ताका पयली हें स्टेप सुरू करची आतां ह्या एकाडेमीक इयरान अशें म्हणून एक दिलां आमी. म्हणजे स्किम्स जे हें करपा खातीर उत्तेजन दिवपा खातीर मराठी आनी कोंकणी हें आमचें धोरण आसा अशें जें ते म्हणटात परत परत, त्या धोरणांक पुश्टी दिवपा खातीर ज्यो 9 गजाली आसात त्यो आतां पर्यंत तांणी करूंक ना गेलीं 5 वर्सां. त्यामुळे आतां करचीं तांणी, नवा गव्हर्मेंट आसा आनी मुख्यमंत्री तोच आसा, ताच्या मुळे ताणें तें करचें अशें म्हणून आमी तें दिल्लें आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. काँग्रेसीक 17 सीट मेळ्ळे, तातूंत काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष लुईझिनाचें कांयच कर्तृत्व ना. लोक बीजेपीक विटिल्ले आनी लोकांनी हे 17 सीट काँग्रेसीक दिले म्हूण काँग्रेसीन 6 वर्सां खातीर काडून उडयल्लो ट्राजन डिमेलो उलयलो. ताणें खंय प्रेसा मुखार वचचे पयलीं लुईझिनाक कांय लेखी प्रस्नूय घाल्ले. हांवें 17 तारखेर अध्यक्षाक लेटर बरयलेलें 17 तारखेर, आनी ताका तेजे फुड्यान प्रश्न मांडलेले. पयलो प्रश्न, आमचो जी उलयतात की आपणान पक्ष बांदलो आनी हें केलो, लोकांक फोडयतात, दिशाभूल करतात लोकांची. म्हाजो पयलो प्रश्न आसलो तो. आमी जी काँग्रेस पक्ष जी इलेक्शन लडयले ते 17 सीट जिखपाक काय 21 सीट घेवंक जाय म्हणून. अध्यक्ष रेकॉर्डाचेर आहा, आमकां 22-24 मेळटले, 25 मेळटले, 23 मेळटले, 17 मेळले, 21 मेळना जाल्यार ताका जबाबदार कोण हो प्रश्नान घातला, लेखी घातला, लेटर घातला. आयज उलयना हांवें 17 तारखेर रेपे माडे रिसीट आहा काँग्रेस हावता तो. काँग्रेसीचे 21 आमदार कित्याक जाले ना काय म्हूण विचारल्यार आपूण एंटी पार्टी कसो जालो काय म्हूण ट्राजनाचो प्रस्न. ट्राजन म्हणटा लुईझिनाक लागून 17च आमदार आयले, तो नाशिल्लो जाल्यार खंय आंकडो 24चेर पावपाचो. दुसरो प्रश्न हांवें सांगलो, ह्या 17 सीट जी काँग्रेस पक्षाक आमच्या त्या वक्तार मेळले ते आमी अध्यक्षान कितें तरी केलें ते मेळपाक काय लोकांनी काडून तुमच्या हातीन आमच्या हातीन दिले 17 सीट, हो दुसरो प्रश्न विचारलो. आनी तुवें हे लोकांक फुडोवना काय, आपणें संघटना बांदली म्हणून, आपणें कितें तरी केलें मिरिकल म्हणून, आपणें 9चे 17 तुवें हाडूंक नाय ते 9चे 17, तुवें कांयच करूंक नासलें ह्या सरकारा विरोध, आदल्या सरकारा विरोध. लोक कंटाळलो आनी लोकांनी तुका 17 दिले, तेजे 24 जावपाचे. तो कारण हो प्रेसिडेंट. तूंच हाय रेकॉर्डाचेर की आमकां 22 मेळटले, 23 मेळटले, 24 मेळटले, ती 21 तर मेळोंक ना. तेजी जबाबदारी कोण ताणें जबाब दिवंक जाय हो प्रश्न जो तो ही सारी एंटीबॅटी जाता. आनी हो ताका हांवें ताका लेखी घातलेले, हांवें हे प्रेसाक दिवंक ना. आतां ते कित्याक ताका लेखी घातले, ज्या मिटींग ताणें PCCची आपयली गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स आफ्टर इलेक्शन, म्हाका ताणें आमंत्रण दिवंक ना म्हणून म्हाका भायर प्रेस घेवचो पडलो. कित्याक तो जाणा हे प्रश्न आपले फुड्यान घालतलो म्हणून. ते दलाल घेवन बसता पळय तो काँग्रेस मुक्त करपाक, दाखयता तुका फुडें. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट निलेश परवार. घेऊ एक ब्रेक.